आमचे 7 जाणां पॅनल आहा तेणें म्हाका भरपूर हेल्प केलां आनी सरपंच जाला तेणें म्हाका भरपूर हेल्प केलां म्हाका डेप्युटी जावपाक. आमी आतां आमगे प्रोजेक्ट आहा न्यू पंचायत घर बांदपाचें आमी डिसेंबरान आमी फावंडेशन घालताय सो आमचे टर्मा आमी हें कंप्लीट करतली आनी हे प्रोजेक्टा आमकां हेल्प केलां आमचे एक सरपंचान गिरीश पिल्लेन आनी सरपंचीन आनी तशें आमी हेल्प केलां आमकां हे पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनान आनी तेज्या आदारान आमी पंचायत घर आमी आमचे टर्मा आमी कंप्लीट करतली. डेव्हलपमेंट जायो आनी आमची मेंबराकूय डेव्हलपमेंट जायो ताका लागून तेणी म्हाकाय अनओपोज हाडलो आनी आमचो डेप्युटी सरपंचाकाय अनओपोज हाडलो. आयज आमचे पंचायती ऑपोजिशन ना सो फक्त एक सगळे मेंबरां एक ध्यास आहा की बाबा आमी एकटे रावन काम करुया एकटे रावन हे पंचायती डेव्हलपमेंट करुया आनी गांवचो विकास करुया हेजे खातीर आयज सगळे आमचे मेंबर आहा हे अनओपोज येता. सो हेजे मुखार म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्या होच ट्रेंड चलतलो कित्याक कोवीड जाल्लो आहा लोकांक एक्टिविटी करूंक चड मेळना कांय कामाय करूंक मेळना तेजे खातीर लोक म्हणटा चल अनओपोज बरें कोण आहा तांकां मुखार काडटा कितें गिरीश पिल्ले सारको मनीस आपूण आपल्याला सीट कुशी दवरून म्हाका मुखार काडटा चल तूंच कर म्हणून कितें आयज तेच भाशेन हे आमचे बाय सकोरिना वालीस जे डेप्युटी सरपंच जाला आयज ताकाय हांव सांगता की हे जी खुर्ची आहा ती ताकाय ते योग्य न्याय दितले आनी कामां करून काडटले. सो जे ट्रेंड आमी हांगसर सांकवाळेच्यान धाडलो आहा सांकवाळे रिचर्स पंचायत म्हणटा सो हो ट्रेंड म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर वचोनी आनी गोंयभर जो डेव्हलपमेंटा विशीं लोकांचो ध्यास आहा तो प्रत्येक पंचायतीन कंप्लीट करनी.